काँग्रेसीन उत्तर गोंयांतल्यान आदले केंद्रीय मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आनी दक्षिण गोंयांतल्यान कॅप्टन विरिएतो फर्नांडीस हांकां उमेदवारी जाहीर केल्या। वेंचणुके संबंदीत तीनूय पक्षांचे उमेदवार जाहीर जाल्ल्यान निमाणें वेंचणुकेचें चित्र स्पश्ट जालां। दक्षिण गोंयचो उमेदवार भाजपान जाहीर केल्या बरोबर सगळ्यांक दिसलें की काँग्रेस दोनूय मतदारसंघांतल्यान उमेद जाहीर करतले। पूण वेंचणुकेंत उमेदवारी वयल्यान प्रदेश काँग्रेसीन फूट पडली। आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी दक्षिण गोंयांतल्यान उमेदवारी आपणाकूच मेळटली अशी आस्त बाळगून प्रचार सुरू केलो। जाल्यार उत्तर गोंयच्या उमेदवारीच्या आशेन प्रदेश काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष सुनील कवटणकर कांय दिसां सावन पक्षांत सक्रिय जाल्ले। पूण काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे, प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आनी विरोधी फुडारी युरी आलेमांव निमाणे मेरेन रमाकांत खलप आनी कॅप्टन विरिएतो फर्नांडीस ह्या दोगांच्या नांवांचेर ठाम रावले। देखून काँग्रेसीचे वेंचणूक समितीन ह्या तिगांच्या मतांक प्राधान्य दिवन तांकां उमेदवारी दिली। शेनवारा काँग्रेसीन जाहीर केल्ल्या लोकसभा उमेदवाराच्या वळेरेंत उत्तर गोंयच्यान ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आनी दक्षिण गोंयच्यान कॅप्टन विरिएतो फर्नांडीस हांची नांवां जाहीर केल्यात। म्हादय, एसटी रिजर्वेशन, कोळसो प्रदूषण तशेंच गोंयकारांचे हेर विशय संसदेत खरपणान मांडटले अशी प्रतिक्रिया ह्या दोनूय उमेदवारांनी दिल्या। 50 वर्सांच्या राजकीय कारकिर्दी उपरांत उत्तर गोंयांतल्यान लोकसभेची तिकीट मेळिल्ल्या खातीर ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हाणें खोस उक्तायला। सद्याचे सरकार पोकळ आश्वासनां दितात, गोंयकारांचे प्रश्न आसात तशेच आसा, ते सुटावे करपाक आपूण काम करतलो अशें कॅप्टन विरिएतो फर्नांडीस हांणी म्हणलां। तिकेट मेळूंक नाशिल्ल्यान आपूण नाराज जाला पूण दुख्खी ना, फ्रांसीस सार्दीन सांगता। एकूय वेंचणूक जिखूंक नाशिल्ल्या मनशाक काँग्रेसीन उमेदवारी दिल्या। काँग्रेसीन आपल्यार विश्वास दाखयल्लो जाल्यार आपूण जिखून येता आशिल्लो अशें ताचें म्हणणें। दुसरे वटेन गिरीश चोडणकारान दोनूय उमेदवारांक परबी भेटयल्या। उत्तर गोंयांत रमाकांत खलप आनी दक्षिण गोंयांत विरिएतो फर्नांडीस हे आघाडीचे उमेदवार काँग्रेसी कडल्यान जाहीर जाल्ल्यान प्रचाराक नेट येतलो। आघाडीचे उमेदवार विरोधकांक क्लीन स्वीप दितले। काँग्रेसीची उमेदवारी जाहीर जातकच आपाचे आमदार वेंझी वेगस हांची प्रतिक्रिया। काँग्रेसीन दोनूय मतदारसंघांत बरे उमेदवार दिल्यात। इंडिया आघाडीचो घटक म्हूण आमी ह्या दोनूय उमेदवारांच्या फाटल्यान उबे रावतले अशें गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन सांगलें।
मार्च ते मे म्हयन्यात गरमेचे प्रमाण वाडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। ताका लागून सध्या गरमे पासून स्वताची कुयदाद घेवपाचें आवाहन खात्यान केलां। लोकसभा वेंचणुकेच्या वेळार मतदारांक त्रास जावचे न्हय हाची जतनाय घेवपा खातीर लेगीत वेंचणूक आयोगान अधिकाऱ्यांक सुचोवण्यो दिल्ल्यो आसात। अंदू मार्च ते जून मेरेन उश्णतेचे लाट चड काळ आनी खर आसतले। हवामानात जाल्ल्या विंगड बदलांक लागून लोकांक वेगवेगळ्या समस्यांक तोंड दिवचें पडटा। तेन्ना हीट वेव्हाचो लोकांक चड त्रास जावचो न्हय म्हणून दनपारां 12 ते 3 वरां मदीं घरांच्या भायर सरचें न्हय। वतान भायर वतात तर स्कार्फ किंवा गॉगलाचो उपेग करचो। तशेंच फावो तितलें उदक पिवचें अशा तरेचे जायते सल्ले हवामान खात्यान दिल्यात। गोंय राज्य आपतकालीन वेवस्थापन यंत्रणे वतीन लेगीत हीटवेव्ह विशींची सुचोवणी जारी केल्या। वाळपय ठाणे रस्त्या कुशीक भुंयगत वीज केबल्स घालपाच्या कामाक सुरवात आसतना उदकाची पायपलायन फुटोवन हजारांनी लिटर उदक इबाड जाले। लोकांक उदकाचे समस्येक तोंड दिवचें पडटा देखून थळाव्यांनी सरकाराचेर तिडक उक्तायली। तशेंच बेगोबेग उदका पायपलायन दुरुस्त करून दिवपाची मागणी केली। काणकोणच्या मस्तीमाळ वाठारांत माकडाचो धुमाकूळ चालू आसा। थळाव्यांक तशेंच गांवांत येवपी लोकांक माकडाच्या हल्ल्यान दुखापत जाल्या। फाटल्या 1.5 म्हयन्यां सावन ह्या माकडाक लागून लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। मस्तीमाळ काणकोण वाठारांत एका माकडान फाटल्या 1.5 म्हयन्यां सावन धुमाकूळ घातला। माकड अकस्मात येवन लोकांचेर हल्लो करता ताका लागून खुबश्या लोकांक दुखापत जाल्या। थळाव्यांचेर तशेंच गांवांत येवपी लोकांचेरूय हो माकड हल्लो करता। थळाव्यांनी रान खाते विभागाक हाचे विशीं कळीत केल्ले ते प्रमाण ते त्या वाठारांत आयिल्ले पूण तांच्या हातीक तो माकड मेळ्ळोना। ह्या माकडाक लागून थळाव्यां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। बेगोबेग ह्या माकडाक धरून व्हरचो अशी कागाळ थळाव्यांनी आनी काणकोणा नगरपालिका मंडळाचे नगरसेवक धीरज नायक गांवकर हांणी केल्या। धारगळ पंचायत वाठारांत आयुष हॉस्पिटला फाटल्यान स्पोर्ट्स सिटी खातीर संपादन केल्ले जमनीन बेकायदेशीरपणान दोंगर कापून चिरे फातर आनी माती चोरून व्हरतात अशी कागाळ धारगळचो आदलो सरपंच आनी सद्याचो पंच वांगडी अनिकेत साळगांवकार हाणें पेडणे मामलेदार कार्यालय तशेंच पेडणे पुलीस स्टेशनान कागाळ केल्या। ह्या दोंगर कापपाच्या प्रकरणात धारगळचो सरपंच अर्जुन कोनाडकर हांचो हात आसा असो आरोप साळगांवकार हाणें केला। मामलेदार वा पेडणे पुलिसांनी हे विशीं कारवाय करूंक ना जाल्यार न्यायालयान याचिका सादर करतलो अशी शिटकावणी साळगांवकारान दिल्या। शुक्रारा फांतोडेर कानोळे दर्यावेळे वयल्या एका शेका मुखार कासवान तांतयां घाली। शेकाच्या कामगारान पळयना फुडें रोखडेच रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळीत केले। ते उपरांत घडणूक थळार येवन ताणें परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कासवान घाल्ल्या सुमार 86 तांतयांक मोरजेच्या कासव संवर्धन वाठारांत व्हरून सुरक्षीत दवरली।
खूप खूप शुभेच्छा. गोमंतक आणि माझे ॲक्च्युली आमचे नाते म्हणजे गोमंतक सुरवातीक आमच्या ते चितोळ्यान म्हणजे आमच्या घरात कुशिकूच गोमंतक आशिल्लो आणि आमचे बाबा सकाळ फुडें पयलो प्रिंट म्हाका दिसता आमच्या घरा कडेन अंक आमचो डेली न्यूज आमगेर पावतालो घरा कडेन. तेन्नाच्यान जे आमच्या घरान गोमंतक जो पेपर जो येता आयच्या दिसा पासून म्हणजे न चुकता आमी गोमंतक हो पेपर आमच्या घरान आसा. पयलींचो गोमंतक आनी आतां गोमंतकाक खूब सुदारणा जाल्या स्पर्धेक टिकपा खातीर. कित्याक स्पर्धा आज तेन्ना खंय एकूच 2 पेपर आसले, आज कितकेशेच पेपराची स्पर्धा आसा न्यूजपेपराची. सगळ्यांक ताज्यो बातम्यो जाय पडटात. त्या प्रमाणेच गोमंतकान आपल्या हितून बदल करून स्पर्धेक टिकून आसा. टिकूनच न्ही तर स्पर्धेक सारके वयल्या लेवलाचेर आसा. हांव मागता की गोमंतक असोच सत्याची बाजू घेवन फुडें येवचो. आज बातमी तुमचो गोमंतक डिजिटल आनी हे दोनी सारके वयल्या हेजेर पावल्ले आसा. अशेंच तुमी वयल्या हेजेर रावचे, अन्यायाक वाचा फुडची, सत्य लोकां समोर हाडचें आनी लोकांकूय एक विश्वास आसता की तुमी कितें पेपराचेर कितें बरयता तें लोकांक एक विश्वासान लोक वाचता. म्हणून एक अपेक्षा आसता की खरें तें बरोवचें आनी हेच तुमी सत्याक तुमी धरून आसा. ह्या खातीर परत एकदां तुमकां खूब शुभेच्छा. बरें सगळे तुमचे जे जो ग्रूप आसा, सगळी टीम आसा, ही अशीच बरें काम करची. उमेदवार जाहीर करपाक मातसो कळाव जाल्लो आसलो तरी उत्तर आनी दक्षिणेक काँग्रेसीचेच उमेदवार जिखतले असो विश्वास प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उक्तायलो. दोन उमेदवारांक परबीं दिल्या उपरांत पाटकार उलयतालो. तशेंच आदली आमदार आनी मंत्री हालिना साल्डणान काँग्रेसीन प्रवेश केलो. गोंयच्या हिता खातीर आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक इंडिया आघाडींत वांटेकार जावपाचें निमंत्रण दिल्लें पूण ताणें तें न्हयकारलें. तांचे कृतींतल्यान आरजेपी ही भाजपाची बी टीम आशिल्ल्याचें दिसून येता असो आरोप अमित पाटकारान ह्या वेळार केलो. जाल्यार गिरीशाच्या कोतान भाजपाचे कार्यकर्ते हे लेबर कंत्राटदार जाल्यात खंय. भाजपाची आदली मंत्री हालिना साल्डणान काँग्रेसीन प्रवेश केलो. भाजपाक सोडचिठ्ठी दिल्या उपरांत तिणें आम आदमी पार्टीन प्रवेश केल्लो. कांय दिसा पयलींच तिणें आपाचो राजिनामो दिल्लो. काँग्रेसीन उत्तर गोंयांतल्यान आदले केंद्रीय मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आनी दक्षिण गोंयांतल्यान कॅप्टन विरिएटो फर्नांडीस हांकां उमेदवारी जाहीर केल्या. दोनूय उमेदवारांची वळख अशी. ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हे 1974 सावन राजकारणांत सक्रिय. सुमार 25 वर्सां आमदार. राज्यांत विरोधी पक्ष फुडारी, मंत्री, उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केलां. केंद्रांत कायदो राज्यमंत्री म्हणून जापसालदारकी सांबाळ्ळ्या. तशेंच आदर्श संसद सदस्य म्हणून तांचो भोवमान जाला. जाल्यार दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विरिएटो फर्नांडीस हे भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी. कारगील झुजांत तांचो महत्वाचो वांटो आसा. ताणें मॅकॅनिकल इंजिनियरींग पदवी मेळयल्या. तशेंच पुण्यांतल्यान MBA पदवी तांकां फावो जाला. कॅप्टन विरिएटो हे सामाजीक वावुरपी तशेंच पर्यावरण मोगी. फाटले विधानसभा वेंचणुकेंत तांकां दाबोळींतल्यान मंत्री मॉविन गुदिनो आड फकत 1570 मतांनी हार मेळिल्ली. काँग्रेसीचे उमेदवार कोण हे आमचे खातीर म्हत्वाचे नात. आमचो प्रचार नेटान चल्ला. दोनूय कडेन भाजपाचेच उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें उक्तायलो. उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघाचे भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांकां दिवचल तालुक्यांतल्या पिळगांव गांवांत मायनिंग पिडेस्तांक तोंड दिवचें पडलें. सेजा वेदांता कंपनीन काडून उडयल्ल्या कामगारांनी तांचे मुखार आपली कैफियत मांडली. भाजपाचे उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघातले उमेदवार श्रीपाद नायक हे प्रचारा निमतान शुक्रारा पिळगांवां आयिल्ले.
यावेळी तांचे वांगडा आमदार प्रवीण शेट आणि हेर भाजपा कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. त्यावेळी सिजा कंपनीन काढून उडयल्ल्या कामगारांनी तांचे मुखार आपली कैफियत मांडली. लोकसभेचे दोनूय जागे व्हडा मताधिक्यान जिखतले असो विश्वास भाजपाचो गोंय प्रभारी आशीष सूद हांणी उक्तायलो. भाजपाच्या स्थापणूक दिसा निमतान मुरगांवां आयोजीत केल्ले कार्यावळींत सूद उलयतालो. परवानगी घेनासतना कोमनदाद जमनींतल्यान लायटीच्यो भुंयगत केबल्स घालपाचें काम हळदोणा कोमनदादीच्या एटर्नीन आडायलें. वीज खात्यान परवानगी घेनासतना कोमनदाद जमनींतल्यान लायटीचे केबल्स घालपाचें काम सुरू केल्लें. वीज खात्या आड कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी कोमनदाद एटर्नी चागास कारवालोन दिल्या. बालभवन फाटल्या 38 वर्सां सावन दर वर्सा गिमाच्या सुटयेन समर कॅम्प आयोजीत करता. ह्या समर कॅम्पाक भुरग्यांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. अंदूय 5000 परस चड भुरग्यांनी समर कॅम्पांत वांटो घेतला. हे पळयात कोण चित्र काडपाक गुल्ल आसा जाल्यार कोण पेटी वाजोवपाक आनी हे पळयात कंप्युटर शिकपाक चॅस कॅरम खेळपाक भुरगीं कशीं बिजी आसात. गिमाच्या सुटयेन भुरग्यांक कलेची आवड तयार करप तशेंच तांच्या आवडीक उर्बा दिवपाचें काम बालभवनाच्या समर कॅम्पांत जाता. हो समर कॅम्प आतां विद्यार्थ्यांच्या सुटयेंतलो म्हत्वाचो भाग जाला. बालमनाक योग्य आकार दिवपाक गरज आसता ती योग्य मार्गदर्शनाची. बालभवन केंद्र ही भुमिका फाटल्या सेगीत 38 वर्सां सावन तितक्याच उमेदीन वटयता. आयज ल्हान आशिल्ल्या कलामोगी भुरग्यांतल्यान फुडारांत व्हड कलाकार साकारता. गोंय तशी कलाकारांची खाण अशें म्हणटात. ह्या कलेच्या खाणीन बालभवनांचोय कलाकारांक घडोवपाक तितलोच म्हत्वाचो वांटो आसा हे विशीं. शेनवारा सुदीप तामणकर हाणें गोवा मायल्सा विरोधांत लोक आयुक्ता कडेन कागाळ नोंद केल्ली. मात लोक आयुक्तान कसलीच कारवाय करूंक ना असो आरोप बसधनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकर हाणें केलो. लोक आयुक्त भ्रष्टाचार कमी करपा खातीर आसता पूण हांगा भ्रष्टाचाराक वाव मेळटा अशें ताचें म्हणणें. देखून गोंय लोक आयुक्ताची निशेध सुदीप तामणकरान केला. मूळ गोंयकार पूण अमेरिकेन रावपी सोयीत वेर्णेकार हांच्या तळावले नावेलींतल्या घरांतल्यान 24 मार्चाक सुमार 45 लाखांचे भांगर चोरी केले.
मडगांव पोलिसांनी थंय वचून पळोवणी केली आनी चौकशी सुरू केली, पूण FIR नोंद करूंक नाशिल्ली. सोयी ताणें सोशल मिडियाचेर आपलें दुख्ख उक्तायलें. उपरांत निमाणें मडगांव पोलिसांनी गुन्यांव नोंद केलो. 24 मार्चाक सोईद आनी जेसिका सयत सगळे कुटुंब जेसिकाच्या उपचारा खातीर घरांतल्यान भायर सरले तेन्ना दनपारां सुमार 12 ते सांजवेळा 5 वरां मजगतीं आलमारींतले भांगराच्यो वस्तू चोरून व्हेल्ल्यो. स्मार्ट सिटीचे रस्ते रुंद आशिल्ल्यान आनी ताका दोनी वटेन पायवाट आशिल्ल्यान कामाक जायत्यो आडखळी येतात. अतिक्रमणाक काडल्या उपरांत आतां आडखळ करपी झाडां आनी धार्मीक स्थळांचो विशय स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांनी प्राधान्य क्रमान घेतला. विवांता जंक्शन ते सांतिनेज मसणभूंयच्या रस्त्यार 4-5 क्रॉस आसात. तांचे पुनर्वसन करपाचें काम स्मार्ट सिटीन हातान घेतला. ह्या क्रॉसा भितर विवांता कडेन आशिल्लो हेरिटेज क्रॉस मुळ्यार शेकड्यांनी वर्सां पोन्नो आसा. हे क्रॉस हांगाच्यान हालोवपा खातीर थळाव्या लोकां कडेन उलोवणी चालू केल्यात. हातूंत तो हेरिटेज क्रॉस तशाचो तसो दुसरे कडेन हालयतले जाल्यार बाकीचे क्रॉस नव्यान बांदून काडटले. जांबावले गुलाल उत्सवान शेणिल्ले भांगराचे ब्रेसलेट सापडले. राहुल गडेकार आनी विराज मडकयकार हांकां ते ब्रेसलेट सापडिल्ले. तांणी ते मूळ दोनी सुजीत लवंदेक परत दिले. राहुल गडेकार आनी विराज मडकयकार हाणें ब्रेसलेट सापडिल्ल्याचे सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जाहीर केल्ले. तशेंच ते कोणाचे आसत ताणें घेवन वचचे अशें आवाहनूय केल्लें. ह्या मॅसेजी उपरांत तांकां साबार कॉल्स आयले, पूण ब्रेसलेटाची वळख पटोवंक नाशिल्ल्यान ताणें ते दिले ना. उपरांत सुजीत लवंदेच्या सोयऱ्यान कॉल करून ब्रेसलेटाची वळख पटयली. दिवचल वाळशी रस्त्याचेर मामाया कॉलनी वाठारांत बसयल्ले रॅम्बलर्स निमाणे काडले. जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण PWDन शेनवारा ही कारवाय केली. हे रॅम्बलर्स काडचे अशी थळाव्या लोकांची मागणी आशिल्ली. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदो 2004 रद्द थारावपाच्या इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरीम स्थगिती. ताका लागून उत्तर प्रदेशांतल्या 17 लाख मदरसा विद्यार्थ्यांक थाकाय. 3 वांगडी खंडपीठान केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आनी हेरांक नोटीसी धाडल्या. मार्च म्हयनो सोंपलो तरी अजूनय वखदी गुणधर्म आशिल्लो रानमेवो बाजारांत दिश्टी पडना.
रानात पिकपी चुन्नां सध्या दिवचलच्या बाजारांत येवपाक लागल्यात, मात तांचे प्रमाण कमी आशिल्ल्यान चुन्नांचो भाव वाडला. जांबळा, काण्णां आनी हेर रानमेव्याचे मात अजून दर्शन जायना. भौशीक उत्सव समिती वतीन अंदूय दिवचले गुढीपाडवो उमेदीन मनयतले. ते निमतान मंगारा फातोडेर मंगल यात्रा काडटले जाल्यार सांजे सांस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो. दिवचले घेतिल्ले पत्रकार बसकेंत उत्सव समितीन ही माहिती दिली. गोमंतकाचे 62 इयर्स म्हणटा ते म्हाका दिसता सगळो प्रवास गोंयचो ऑलमोस्ट सगळो प्रवास एक राजभास मागीर घटकराज मागीर आतां जें गोंय फुडें वता आनी आयची परिस्थितीन गोंय जें कितें आसा हाजे मदीं मायनींग इंडस्ट्री बंद जाल्या. ती मायनींग अजून सुरवात सरकार करूंक शकूंक ना. सरकार आज दाखयता की आपूण सगळ्यान बरें राज्य चलता म्हणून, पूण खरी अवस्था गोंयची कितें आसा हें सगळें गोमंतक आपले भशेन जाता तितल्या लोकांक खरी परिस्थिती दाखोवन दिता. ह्या दिसांनी जे दीस इज द पिरियड ऑफ फेक न्यूज आनी पेड न्यूज. फेक न्यूज आनी पेड न्यूजाच्या हातून इंडिपेंडंट जर्नलिजम आसप हें लोकशायेक गरजेचें. आनी गोंयांत जर लोकशाय उरतली जाल्यार फोर्थ रायट जर्नलिजम आसपाक जाय. कोणाच्याच प्रेशराचेर दबावाचेर ओ ब्रायबाचेर जर्नलिजम हालूंक जायना. आनी गोमंतक आपले भशेन तें आज मेरेन करूंक पावलां. हें ताणें फुडें चालू दवरूंक जाय, कित्याक फुडें लक्षणां अशीं दिसतात ती लोकशाये खातीर आमच्या देशांत आनी गोंयानूय बी व्हडली बरी दिसना. म्हणून म्हाका दिसता गोमंतकाक 62 इयर्सान जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली ते 63rd वर्सान चड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबरात जाल्ली आहा. आनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी ते बरे भशेन स्विकारतले आनी गोंयकारांक न्याय दितले हीच आमची आशा आसा. सर 62 इयर्स पुराय जाल्या तुमी पेपर वाचीत आसता. सो सर पयलींचो पेपर कसो आशिल्लो आनी आतां कितें डिफरन्स असो जाला पेपरान? पयलींचो पेपर मायन ओनराचो आशिल्लो. आतां मायनीच्या आनी एनवायरमेंटाच्या फावराद मायनीच्या केन्ना केन्ना विरोधान आनी एनवायरमेंटाच्या फावराद हें जालां. म्हळ्यार देर इज अ सी चेंज. पेपराची DNA चेंज जाल्ली आहा. पूण सर्वसामान्य बहुजन समाजाचो पेपर जो लोकांक बरें दिसता हें सांगता हें दाखयता. केन्ना केन्ना गोमंतकाचे मदीं अशें दिसता की गोमंतक सरकाराचेर प्रेशराच्या अंडरूय येता तें येवंक जायना. आमी ओपोजिशनान आसा आनी ओपोजिशनाक राजकारणान चड स्पेस मेळूंक जाय रुलींग पार्टी परस. रुलींग पार्टी म्हणटा ती आज सगळे एडवर्टिजमेंट आनी जे मिडिया ब्लिट्स जी चलयल्या आनी जितली होर्डिंगां घाल्या ताजेर म्हाका दिसता इतलें काम जर करचें पडटा जाल्यार खरें काम ते करनात आनी ते खरें काम करना हें एक्सपोज गोमंतकांत करून दिवंक जाय. ती आमची एक्सपेक्टेशन आहा.
नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. काँग्रेस पक्षान गोंयच्या लोकसभा उमेदवारांची नांवां केली जाहीर. उत्तर गोंयच्यान रमाकांत खलप जाल्यार दक्षिण गोंयांत विर्यातो फर्नांडीसाक उमेदवारी जाहीर. दोनूय कडेन काँग्रेसीचेच उमेदवार येतले वेंचून. प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उक्तायलो विश्वास. आदली मंत्री एलिनान केलो काँग्रेसीन प्रवेश. म्हादय कोळसो प्रदूषण, एसटी रिझर्वेशन तशेंच गोंयकारांच्या प्रस्नांक फोडटले वाचा, म्हणटात लोकसभा उमेदवार रमाकांत खलप आनी विर्यातो फर्नांडीस. तिकेट मेळोवंक नाशिल्ल्यान नाराज, पूण दुख्खी ना सांगता काँग्रेस फुडारी फ्रांसीस साळवी. काँग्रेसीचे उमेदवार आमचे खातीर ना महत्वाचे सांगता मुख्यमंत्री. भाजपाचेच उमेदवार येतले जिखून. 400 पाराचोय दिलो नारो. लोकसभेचे दोनूय जागे जिखतले व्हडा मताधिक्यान. भाजपाचो गोंय प्रभारी आशिष सुदान उक्तायलो विश्वास. आता खबरो विस्तारांत. काँग्रेसीन शेनवारा गोंयच्या लोकसभा उमेदवाराची नांवां जाहीर केल्यात. उत्तर गोंयचे उमेदवार म्हूण रमाकांत खलप आनी दक्षिण गोंयचे उमेदवार म्हूण कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांची उमेदवारी जाहीर करपी वळेरी काँग्रेसीन जाहीर केला. काँग्रेस लोकसभा वेंचणुकेचे उमेदवार जाहीर करतली काय ना ही उमळशीक मतदारांमदी सुरू आसतनाच निमणी काँग्रेसीन गोंयच्या लोकसभा उमेदवारांची नांवां शेनवारा जाहीर केल्यात. उत्तर गोंयचे उमेदवार म्हण ॲडव्होकेट रमाकांत खलप जाल्यार दक्षिण गोंयचे उमेदवार म्हण कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांकां काँग्रेस पक्षान उमेदवारी दिल्या. फाटल्या कांय दिसां सावन काँग्रेस उमेदवारीच्या लिस्टान गोंयचें नांव केन्ना येतलें काय ही चर्चा राजकीय मळार सुरू आशिल्ली. मात आता ह्या चर्चेक पूर्णविराम लागला. ज्या दिसाची काँग्रेस आणि सगळे जे लोक आसा ते वाट पळयताले ते म्हटल्यार काँग्रेसीचो साऊथ गोवा कॅन्डिडेट आणि नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट जो आसा तो आजून मेरेन डिक्लेअर जावंक नासलो. कितलीशीच लिस्टां जी आसा ती आयिल्ली, पूण आयज म्हणजे शेनवारा आतांच थोडोच वेळ जालो जे लिस्ट आसा ते जाहीर जालेले आसा आनी तातूंत साऊथ गोवा कॅन्डिडेट आणि नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट जाहीर जाला काँग्रेसीचो. जाल्यार साऊथ गोवाचो जो कॅन्डिडेट आसा तो म्हटल्यार विर्यातो फर्नांडीस, कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस आणि नॉर्थ गोवा म्हणजे उत्तर गोंयाचो जो कॅन्डिडेट जाहीर जाला तो म्हटल्यार रमाकांत खलप जे आसात ते नॉर्थ गोवांतल्यान म्हणजे निवडणूक जी आसा ते लढटले. जाल्यार इतले दीस फाटले कितलेशेच दीस जाले काँग्रेसीचे आजुनूय लिस्ट कित्याक येवंक ना काय म्हणून सगळ्यांक प्रश्न पडटालो. पूण आयज म्हणजे शेनवारा हे जे लिस्ट आसा तातूंत नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा दोनूय कॅन्डिडेटांचे नांव जे आसा ते डिक्लेअर जाल्लेले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उमेदवार जाहीर करपाक मातसो कळाव जाल्लो आसलो तरी उत्तर आनी दक्षिणेन काँग्रेसीचेच उमेदवार जिखतले असो विश्वास प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उक्तायलो. दोनूय उमेदवारांक परबीं दिल्या उपरांत पाटकार उलयतालो. तशेंच आदली आमदार आनी मंत्री आलिना साल्डणान काँग्रेसीन प्रवेश केलो. गोंयच्या हिता खातीर आमी रिव्होल्युशनरी गोवन्साक इंडिया आघाडेंत वांटेकार जावपाचें निमंत्रण दिल्लें, पूण तांणी तें न्हयकारलें. तांचे कृतींतल्यान आरजी ही भाजपाचीच बी टीम आशिल्ल्याचे दिसून येता असो आरोप अमित पाटकारान ह्या वेळार केलो. जाल्यार गिरीशेच्या कोतान भाजपाचे कार्यकर्ते हे कंत्राटी लेबर जाल्यात खंय. तुम्ही पयचे आरजीचो पय जो उल्लेख केलो, आमी आमचे काँग्रेस पक्षाचे सगळे लिडर आमचो एक प्रयत्न जालो की जसे आमी बाकीचे इंडिया आघाडी कडेन जेन्ना आमचो अलायन्स जालो, जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमी गोंयच्या हिता पासत गोंयकाराच्या फ्युचरा खातीर आमी आरजीकूय अप्रोच केल्ले. हे आज ओपनली सांगता. आमी तांकां सांगले की आज ही लढाई आसा ती लढाई ह्या बीजेपीच्या सरकाराक घरा धाडपाची लढाई आसा. आज आमचे गोंयचे अस्तित्व जर सांबाळटलो, जर तर मुखार गोंयकाराचे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करतलो, कित्याक आज ज्या पद्दतीन बीजेपी जागो विकपाक लागला, जे नॅचरल कवर करपाक लागल्या,
थंय ह्या बीजेपीक घरा धाडपाक जाय. सो ते आमच्या प्रयत्नान तांणी सांगलें की आमकां इंट्रस्ट ना, आमी आमचो प्रचार चालू. हें म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 15-20 दिसाची पयलींची खबर. एक बरो नामनेचो मनीसूय तातूंत भितर आशिल्लो इन दीस, बट दे हॅव रिफ्यूज. नाव वाय दे हॅव रिफ्यूज आय डोंट नो. तांणी एक्चुअली आमचे कडेन येवन एटलीस्ट संवाद तरी करपा आशिल्लो, उलोवप तरी करपा आशिल्लें कितें आहा तें. काय ना. हाजे वयल्यान क्लियर जाता की तांकां बीजेपीक जिखोवन दिवपाक हे सगळे प्रयत्न चल्ला, हे षडयंत्र आहा आनी हे आरजी म्हणटा ते बीजेपीची बी टीम. साऊथ गोवाक तर असो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा जो एक दिसाचो पार्टीचो मेंबर. म्हणजे आयज बीजेपी पार्टीचे वर्कर जे आसात तांकां आयज रेस्पेक्ट उरलेलो ना. ते आयज लेबर कॉन्ट्रॅक्टर जाल्यात. कारण खंयचो तरी कॅन्डिडेट येता, पयशे घेवन येता इंडस्ट्रियलिस्ट, आणि बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक तो पयशे दिवन तांकां काम करून घेतलो आनी इलेक्शन जातकच त्यांच्यान त्याचे काय संबंध ना. भाजपाची आदली मंत्री अलिना साल्डनान काँग्रेसीत प्रवेश केलो. भाजपाक सोडचिटी दिल्या उपरांत तिने आम आदमी पार्टीत प्रवेश केल्लो. कांय दिसां पयलींच तिने आपल्या पदाचो राजीनामो दिल्लो. It was beautiful to be a part of the state of Goa. Tiny state, but a state that was an example to the other big states of the country. There was law and order, there was peace, and everybody could perform according to his or her talent. There was sincerity at every level. Start working, because I remember the good old days when Congress ruled Goa. There was friendship among all the communities. Okay? I remember my house in Mapsa. We were surrounded by little houses and big houses belonging to different families of different communities. But that did not make a difference. We could walk in and out of each other's houses as if they were our homes. And that is what I want Goa to be well known for, because that is what Goa is known for. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शेनवारा काँग्रेसीन जाहीर केल्ल्या लोकसभा उमेदवाराच्या वळेरेंत उत्तर गोंयच्यान ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आनी दक्षिण गोंयच्यान कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांची नांवां जाहीर केल्यात. म्हादय, एसटी रिजर्वेशन, कोळसो प्रदूषण तशेंच गोंयकारांचे हेर विशय संसदेत खरपणान मांडटले अशी प्रतिक्रिया ह्या दोनूय उमेदवारांनी दिल्या. 50 वर्सांच्या राजकीय कारकिर्दी उपरांत उत्तर गोंयांतल्यान लोकसभेची तिकीट मेळिल्ल्या खातीर ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हाणें खोस उक्तायला. सद्याचे सरकार पोकळ आस्वासनां दितात. गोंयकारांचे प्रश्न आसात तशेंच आसा. ते सुटावे करपाक आपूण काम करतलो अशें कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हाणें म्हणलां. जयंतीन गेली 50 वर्षां माझ्या राजकीय कारकिर्दीची यंदा 50 वर्षां पूर्ण झाली. फेब्रुवारी 1974 हांवें पयले फॉर्म भरलो उमेदवारीचो आमदारकीचो, आनी नंतरची सगळी वाटचाल इतिहास तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. यंदा 2024 ह्या 2024 सालांत म्हाका 50 वर्षां पूर्ण जाली. राजकीय जिवनाची म्हणजे 50 वर्षां पूर्ण जाली. आणि ह्या वेळार ह्या 50 वर्षां पूर्ण जात आसतना ती एक भेट म्हाका, एक तोहफा अशा स्वरूपान म्हाका ही उमेदवारी मेळ्ळ्या. आणि म्हणून हांव पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची मनपूर्वक आभार मानता. ताणें दिल्लो जो पाठिंबो जो आसा तो अत्यंत मोलाचो आसा. म्हाज्या हातांतल्यान परमेश्वरान आनी जनतेन ह्या आदी खूब काम करून घेतलां. आनी म्हाजी खात्री आसा जी फुडें वाटचाल जी म्हजी जातली, आगामी जी 5 वर्सां लोकसभेत म्हाका मेळपाची आसा, त्या 5 वर्षांत गोंयचो आवाज, आय वील बी दी वॉयस ऑफ गोवा इन लोकसभा. देशान गोंयचें नांव आनी गोंयचो आवाज गाजतलो, तो गाजोवपाचें काम म्हजे कडेन घडटलें अशी म्हजी खात्री आसा.